Average of 8 number is 25. If two numbers 30 and 40 are removed, find a new average. So first condition आमका average जी दिल्या ती 25 दिल्या. So average 25 and total number जे आसा ते 8 दिल्या. So आमका sum of observation find करपाक जाय, right? So आता हांगासर आमी पयली हे मल्टिप्लाय करतले 25 into 8. सो कितलो येयलो 200 येयलो. सो सम जी आसा टोटल नंबर 8 नंबरांची जी टोटल आसा ती कितली येयली 200 येयली, राइट. आता आमकां फायंड करूंक जाय इफ टू नंबर्स आर रिमूव्ड 30 and 40 आर रिमूव्ड. नेक्स्ट इफ टू नंबर्स 30 and 40 आर रिमूव्ड. सो 200 30 आणि 40 रिमूव केले म्हणून सांगला. सो हे रिमूव केले जाल्यार आमकां न्यू सम मेळटलो. ओके, हो आमचो ओरिजिनल जो पयलींचो सम आसलो. आता न्यू सम आमी फायंड आउट करतले 30 + 40 70. सो न्यू सम जो आसा तो आमचो कितलो येयलो 130 येयलो. ओके, आता आमकां फायंड द न्यू एवरेज सांगला. सो एवरेज जर फायंड करतले फॉर्म्युला S/n. सो न्यू एवरेज फायंड करूंक सांगल्या. आता न्यू सम जो आसा आमकां मेळ्ळा पळय तो कितलो 130. आणि नंबर्स आता आमकां पयलीं जे आसले नंबर्स ते कितले आसले 8 आसले. भितूंतले आमकां 2 नंबर्स रिमूव करूंक सांगले. सो कितलो उरलो 6 उरलो. ओके, सो हो 6 हांगा घे. सो नॉर्मल जशें तुमी डिवायड करता तशें करा. 6 2 जा 12 1 हांगासर 6 1 जा 6 कितलो उरलो 4, राइट. सो डेसिमल हांगा 0 6 6 जा 36 4 अगेन 0 घेतलो हांगा 36 येयलो. सो अगेन 4 उरतलो. ओके, सो 4 लास्ट उरतलो. अशें नंबर कंटिन्यू उरतले. आता तुमी ऑप्शनान पळयात हो आसा जाल्यार. सो हांगासर ऑप्शनान तुमचो आन्सर ना. सो आता ह्या कंडिशनार कितें करतले. आता डेसिमलजान जर हे जर नंबर्स आसा रेंजीक, ओके, डेसिमलजान 5 आसा 6 7 8 9 जाल्यार हो नंबर फुडें दुखलो. म्हणजे 1 आसा तो 2 जातलो. 4 आसलो जाल्यार 5 जातलो. 5 आसलो जाल्यार 6 जातलो. म्हणजे नंबर फॉरवर्ड वयतलो.